तुकार गोंयचो सायब दिसून काढून इंडियेक पाठवून आम्ही उतर दिलेले न्हय ते आम्ही पाडूकच जाय. पात फ्रांसीस, हांवें तुका सदांच म्हज्या मोगाचो आनी आपुरबायेचो पूत कसो भेटयला. तूं आमच्या सोम्यान सगळो सेक्रेटरीचो वावर पोट तिटकेन करता म्हूण म्हाका अभिमान भोगता. पूण म्हजे लागीं आनीक दुसरो उपाय ना. म्हाका हो निर्णय घेवचोच पडटा आनी हो निर्णय म्हज्या काळजाचेर चिरो दवरलेल्या परी हांव हो निर्णय घेता. सांग गुरुजी, तुजो निर्णय सांग. पात फ्रांसीस, तुवें पाद्र निकलाव बोबार्डिलाचो जागो घेवन इंडियेक वचचें पडटलें. देवाचे सेवेंत हांवें म्हजो जिवीत घातला. म्हजो वडील म्हाका पाठयता तूं वचून म्हज्या मुळ्यार पोंचून हांव तयार आसा. गुरुजी, हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. वच फ्रांसीस, वच. देवाच्या उतराचो मोगाचो उजो लोकांच्या काळजांनी पेटय. फ्रांसीस, वच फ्रांसीस, वच. तुझ्या हातातल्यान बावतीस घेऊन ताणे जेजूक मानून घेतलेला. पाद्रे महाशय, तू वास्तव जाल्यार म्हजी तूं उंची नासली. जिविताचो ओरूम आनी शेवोर जिव्या देवाच्या हातांत आसा. बाबा, वच, तुजी धूव जिवी आसा. पाद्री महाशय, म्हजी तूं कशी जिवी आसूं येता? कसलीच हरकत ना. फोंडगोड आनी तुका तुजी धूव जिवी मेळटली. भावार नामूच आसा म्हाका भावार. या आज देवाची वर्ती मोहिमा पळोवन सगळ्यांचे दोळे भागी जातले. सॉरी, आमच्या घरांतवाड्यान पुर्तुगालाचो भाजून बांदून येता. तो एका नव्या धर्माची खबर करता. जायतो लोक ताच्या फाटल्यान भोंवता. तो जाणी लोकांक देवाचें उतर परगट करता. जायतो लोक बरो जाता. जाका थोड्यांनी दिश्टी पडना त्या लोकांक थोड्यांनी दिश्टी पडटा. बेऱ्याक आयकूंक येता. आमच्या पुलीस उठोन चलोवंक लागता. आनी इंग्लिशाचो नेल्या मनशाक वच. ह्या फुडें तूं आनी गुला करूंक ना. पाद्री महाशय, तुजो हो उपकार कशी आडयलो तें वच आनी देवाक दाखय. बरें दिसता ना? हो, वस्तू लेखपाचो बाजार बंद जावपूच जाय. हांव राजा
साहेबाक चेक करून पळयतो बोली अरे अरे आताच लागून सांगता तुका सोरो पिये नाका सोरो भलायकेक सामको वायट फोन करून दिवपाचो दुनिया माझे काकूच कर दुनिया माझ्या कुडीत बिराकूट दुनिया सुरिकला आयुष्य बिराकूट दुनिया सुटल्या लाकडाची पिढा होय लाकडाची पिढा माझ्या कुडीत रिगल्या हे माझे गाळे वाढवत घालता त्या गाळ्यावर हिंमतच झाल्या मागेचा वास बघता गाळे माझ्या अंगावर पिताला ये नका हांव तुझ्या अंगावर पिता तू माझ्या अंगावर पिता येऊ तुझं मोग करता हय देवाक जाय तुझ्या लेकराचे पिढेत तो बरो जालो कांयच बी नाका बरो जातलो कितें करता माझ्या सोन्यानूच मुळा जे तू म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक करताय ते तू म्हाका करता जाल्यार म्हज्या सोन्या जेजू क्रिस्ताच्या फाटीक जालेल्या घाव्याची मागीर पळोवन मुखार आयले म्हाका कितलो म्हूण काय उदासपलो जालो कितलो काय उदासपलो जालो Bagus, maka bagus. Dia macam angkat hat lain. आणि माझ्या कुडीतल्यान उसो कसो भायर आयलो तुवें म्हज्या गायक हात लायलो माझ्या गाड्याची मातेर काडून तुवें घाली माझे गाडे बरो जाले बरो जालो आर्गा तुका दोनया Harga dunia Sampai rendawan Imilag guli Nebragowan lagon imostori Gadiaci geloli Soro soriso akurta Nekorun ke post harundi Satu antato kumyange munye gadiancha adya dili Satu antato kumyange munye gadiancha adya dili
हांगासर गोंयांत हो वस्तुऱ्याक विकपाचो बाजार चलता ते कितें? 1510 वर्सां मारपय वेर्णेकार आनी तिबोनाच्या नायकाच्या उलेपकान दिवन पुर्तुगेज गोंयांत आयले. गोंयांत येवन तांणी आदिलशाहाचे सेनेचेर जोईत व्हेलें. त्या उपरांत मुसलमान दादल्यांक तशेंच चेड्यांक तलवारींनी जिवेशी मारले आनी ताच्या उस्तोऱ्यांक बंदी गुलाम करून दवरले. विक्री जाता ती ह्या गुलामाची. पूण बातोक तें वायट वेळ मनीसपणाचेर काळो दाग हो आमच्या एप्रेकाराक आनी सौदागारूय जाल्यार तांकां कायद्यान काजार जावली. इगुर्जेक काजार करून तांकां धुवपाना तशी रावो दी. हांव गोविंदादेवरा लागीं उलयतां. विष्णू साहेबा लागीं भासाभास करता. हांवें राजा साहेबाक शीर करून हो गुलाम वस्तुऱ्याक विकपाचो बाजार ताबडतोब बंद कर म्हणून विनंती केलें. एकदम बरें राजा साहेबाचो आदेश आयलो जाल्यार तें चिरून पळोवंक जातलें. आनी देवाकूय हे असले वायट कर्तूक मानवचें ना. सांगपा दुसरा दीस हांगा दक्षिणेक नुस्त्यामारी खाड आसा. जेजूचो आपोस सांत तोमासान बावतीस दिलोलो क्रिस्तांव लोक. आतां त्या वाठारांत चड गर्दी जाता. शेतकार थंय उबोला. माणकांत मोतयाचो वेपार जाता तेन्नाच थंयसर थोडो येवन घेवन वचप जाता, मोबायल जाता. थंयचो पारावा लोक क्रिस्तांव लोक तो. पूण ताच्या भावार्थाचो उपोग करून थंयसर पाद्री पडना. त्या खातीर साक्रामेंत वाटून क्रिस्ताचें बलिदान तांकां भेटोवंक थंय कोणूच ना. हांव तुका थंय वच म्हणना, पूण तुज्या सोस्तेच्या पाद्रीपणाची तिका फाटिल्यार बरें जावचें आसलें. हांव थंय वचूंक तयार आसा. तूं वेताय? होय. देवाचे पोरके मोहिमे खातीर शांती ह्या घरांत आमी हातून रावतल्या सगल्यांक आमच्या रोजतेल्या आनी जिव्या देवा बापाची आमचे खातीर कुरसारून कळून आमची सोडवण करतल्या जेजू क्रिस्ताची आनी आमच्या जिवितान आमकां वासायलोल्या पवित्र शांतीची शांती तुमकां सगल्यांक मीच देवाक म्हाका मोजूंक जाय. म्हाका तुमच्या धर्मान भितर सोडूंक जाय. एस्मेराल्दा, हांव तुका पवित्र स्नान दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. देवा कारगा हांव तुका पवित्र स्नान दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. त्या बाबाक नांव
Francis. कुडीचो वास मागता चेडू जिवे कशी आसूं येता वास मागतलोच न्हू मेल्यार 3 दीस जाले सोयबाचो नेम तो म्हाका म्हज्या देवाचेर भावार्थ आसा पार्ले महाशयान सांगलां तशें म्हजी दूख जिवी आसा म्हजो देव व्हड तो म्हजो देव जिवो आसा जिव्या देवाचेर भावार ठेवता ताका देव केन्नाच साडिना मागणी करूया Gesù, 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 Gesù. चेडवा उठ जिव्या सोर पदवेदार देवाच्या नांवान उठ